दी पायनॅपलच दी हारवीन घेतले हांवें. सो माझं नाही बाजार झालो म्हणटा तसं. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 9:30 जाल्ली आसा आणि तेच बरोबर आयज पावस जो आसा नाही तो भरपूर असो कंटिन्युअसली चालू आसा. म्हटल्यार सकाळच्यान नाही पावस नॉन स्टॉप असो चालू आसा. आणि तेच बरोबर आयज हांवें प्लॅन केला तो म्हटल्यार म्हापसा वचपाचो. कारण म्हणटा तशें म्हाका थोडी फारशी शॉपिंग करूंक जाय, थोडे फारशें सामान घेवन येवपाक जाय. तेका लागून म्हटल्यार आयज वचून येवया. आणि पावसानय म्हणटा तशें वेदर भरपूर हे केल्लें आसा. आनी हांवेनय म्हणटा तसो आयजूच असो प्लॅन केलो वचपाक, कारण फाल्यां बीन वचपाक पॉसिबल ना तेका लागून. सो अशी गडबड मातशी चालू आसा. आनी तेच बरोबर म्हणटा तशें मम्मी तर वचून येयल्ली त्या दीस. हांव वचूंक नासलें तेका लागून आयज हांव वयता. आनी पळोवया आतां कशें कितें हाडूंक गावता, शॉपिंग करूंक गावता. कारण ह्या पावसान नाही सत्री धरतले काय शॉपिंग करतले असो प्रॉब्लम जाता. सो थोडे फारशे हांव रेडी जाला, प्रॉपर रेडी जावना, आतां रेडी जातले. ते आमचो संजय बी येतलो, संजया बरोबर वयतले, येताना बसीन येतले असो प्लॅनिंग आसा म्हाजो. पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी तेच बरोबर जितले बेगिना येवपाक मेळटा तितले बेगिना येवपाक जाय म्हाका. कारण ते हूक बीन लावपाक येवपाच्या, कर्टन रॉड एंड ऑल ते बीन मातशी गडबड आयज चालू आसा अशें आसा. आनी आयज मेन म्हटल्यार न्हय हांगसरूच हांव रेडी जालें. कारण अर्दे कपडे हांगसर अर्दे कपडे थंय आसा, तेका लागून म्हटल्यार हांगसरूच रेडी जावया. अजून च्या बीन घेवंक ना, आतां च्या बीन घेतले. आनी परत आसलो तसो पावस स्टार्ट जालो बारीक बारीक म्हणटा तसो. सो आयचो हो अपडेट आसा. ओके, सो आतां रेडी बीन जातले आनी मागीर मेळटले तुमकां. सो सगळ्यान पयलीं आयचें वेदर दाखयता तुमकां, पळोवन घेया. कारण पावसान भरपूर काळोख केला. म्हटल्यार अशें दिसता वचो की नाका म्हापसा, कारण हो पावस जो आसा न्हय तो चालूच उरतलो. तरी बट तुमकां वेदर दाखयता आनी तेच्या मागीर रेडी जाता. पळयात हा तुमी वेदर. हे पळयात आयचें वेदर. पावस न्हय काळोख करून आसा आनी बारीक बारीक असो शिवारता. सो म्हाका दिसता न्हय आयज हो पावस शिवर आसा, कारण सकाळच्यान तर नॉन स्टॉप असो चालू आसा, भरपूरच पडटा. आनी आतांय बीन काळोख करून आसा पळयात. सो हांवेन आनी आयजूच असो प्लॅन केला. सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. तर पावसान तर न्हय भरपूर असो काळोख केल्लो आसा. आनी तेच बरोबर म्हणटा तशें प्लॅनिंग चेंज सुद्दां करूं शकना. आयजूच एक वचपाक म्हाका ऑप्शन आसा. एक्चुली हांव वचपाचें आसलें सांजचें, बट सांजचेंय पॉसिबल जायना. कारण ते सांजचे येवपाच्या कर्टनाचेर म्हटल्यार रॉड हूक बीन लावपाक. तेका लागून सकाळीं असो प्लॅनिंग केलो हांवें. सो पळोवया आतां पावसाचें कशें कितें जाता तें. जाता बट म्हाका वचून तर येवपाक जाय. सो चला म्हाका म्हटल्यार रेडी बीन जाता आनी मागीर मेळटा. च्या बीन घेता आनी मागीर डायरेक्ट म्हणटा तशें मेळटा. ओके, सो गायज भायर न्हय हे पळयात कडक अशें आतां वत येयलें. बरें जालें पावसान वदळ काळोख केल्लो. सो ऑलमोस्ट हांव रेडी जालें. ऑलमोस्ट म्हटल्यार आतां वचपाक भायर सरलें. संजय बी ऑलरेडी येयला. सो फटाफट वयता आनी तेच बरोबर कितलो व्हिडियो करूंक गावता तें पळयता. कारण हांव एकलेंच आसतलें मेन म्हटल्यार बाजार करपाक, तेका लागून. ओके, सो कॅमेरा हँडल करप आनी बाजार करप जायना. सो संजय थंय रावला. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर चला आतां म्हापसा या, थोडोसो बाजार करया, थोडीशी शॉपिंग करया. जितलो पॉसिबल आसा तितले हांव ब्लॉग करतलें. कारण एक तर हांव एकलेंच आसा, तेका लागून सगळी बॅगां धर मागीर कॅमेरा धर अशें करून पॉसिबल जायना. तरी बट हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला. आनी तेच्या भायर जितले बेगीन जाता तितलें म्हाका घरा पावूंक जाय. बरें पळयता. सो अशें आसा. सो पळोवया कशें कितें तें. ओके, तर चला हांगसर संजय येवन रावला. तर पळोवया खंय गेलो. हांगाच आसलो हरशीं. हांव पळयात हांगा आसा. कितें करता रे? चल या. सो चला या. भितून बसतात मरे तो डायरेक्ट. कितें डायरेक्ट घरान आमकां थंयच सांगता आनी आपण गेट ओपन कर बसतलो भितरचो. बसो न्ही. सो हांगसर तांबडो रावला. भितर बसोंक जाय तेका. चल टायम जाता आमकां. चल आमी या. ऑलमोस्ट नाही हांव म्हापसा पावले. म्हटल्यार थोडी फारशी शॉपिंग केली, थोडी
फरची शॉपिंग केली आणि त्याचबरोबर आता सध्या फुलां घेता. मेन जे काम असले ते फुलांचे. सो हांगसर फुलां घेवप चालू आसा. 2-3 कडे फुलां घेतले. होया आता. म्हापसा भरपूर पावस न्हू. सकाळच्यान खूप चालू. सो पाऊस नाही काय चालू जसं सामको नॉन स्टॉप. सो सध्या आमचं शेवटी हार बीन घेतले हांवें. पळोवया. आणि बाजारात गर्दी पळय, गर्दी आसा सामकी भरपूर. तर हांवें हांगसर एक ड्रेस सुद्दां घेतलो येताच सोमतो. आणि येता म्हणसर म्हाका नाही भरपूर लेट जालो. ऑलमोस्ट आता म्हाका किती जालें आतां 1 जालें बाय. 1 जालें न्हू. 1:30 जालें म्हटल्यार हांव एकाच सुमार कितें तरी पावल्लें. कितले जालें पयलीं तें? कितले जालें पण. सो चला फुलां बीन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तर काय सध्या हांव घेता तें म्हटल्यार ना अगरबत्ती बीन घेवप चालू आसा. सो व्हिडिओ नाही करूंक गावत ना म्हाका, पॉसिबल जायना बाजार करता करता. 2 दी पायनॅपलूच दी. एका वास बरो येता न्हू. बरें 2य कर तर ते जालें. आनी तें हे कितें तें जीपे करता तुका. सो काय जालें म्हजें ऑलमोस्ट म्हणटा तशें. सो पेमेंट करतना मेळटा तुमकां. बाजारान सद्या म्हणटा तशी गर्दी पळय कितली आहा ती. भरपूर अशी गर्दी आहा. दनपार जाली तरी गर्दी आसा भरपूर. सो म्हाजो नाही बाजार जालो म्हणटा तसो. ऑलमोस्ट जितले सांगलेले नाही तितले हांवें घेतले. आणि त्याच बरोबर एक्स्ट्रा अशें कांय घेवंक रावूंक ना, कित्याक मागीर पयशांची वाड लागता ताका लागून. आणि प्लस म्हणटा तशें आयज ब्लॉग करपाक हे जाता कारण हांव एकलेच आसा. तरी पण कॉन्फिडन्स आहा एकलें उलोवपाक. सो जालें आतां बस पळयतलें आनी घरा वयतलें. हातीन बॅगां आसा न्हय ताका लागून प्रॉब्लम जाता व्हिडिओ बीन करपाक. तरी बट गर्दी न्हय म्हापसा भरपूर आहा. आतां बसीचें पळोवंक जाय. बस म्हाका कशी कितें मेळटा तेजेर आहा. बेगिना बस गावली जाल्यार ओके आसा, नाल्यार मागीर टायम लागतलो. 4-4:30 घरा पावतले. सो चला तुमकां घरा वचूनच मेळटा. बसीचें कशें कितें आहा तें पयलीं पळयता. तर काय ड्रेस बीन घेवपाचो आसलो. सो येवच्या येवन हांवें पयलीं ड्रेस बीन घेतलो आनी तेच्या मागीर बाकीचो बाजार. सो चला. सो आतां वयता हांव बस स्टँडार म्हणटा तशें. बस पळयता कशी कितें आहा ती आनी तेच्या मागीर फुडलो अपडेट. सो चला बस पळयता कशी कितें आहा ती आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. ऑलमोस्ट नाही म्हाका बस सुद्दां गावली आणि प्लस म्हणटा तशें सीट सुद्दां गावले. सो पळोवया आतां घराक कितल्यांक पावता. म्हटल्यार नाही म्हाका एक्चुली कदंबा गावल्ली आसा आनी सायड बाय सायड मेन म्हटल्यार सीट गावले ते व्हडले. आनी तेजे भितर बाजार जो आसा न्हय तोय बीन म्हाजो बरो जालो. म्हटल्यार टायमा भितर एक्चुली हांव म्हापसा पावले लेट. म्हटल्यार 1 सुमार कितें तरी पावले. सो संजय म्हाका पावयलो बीन आनी गेलो. तर थोडीशी फुलां घेवपाची आसली प्लस म्हाजे ड्रेस बीन घेवपाचो आसलो देवाचें सामान. सो सगळें घेतलें हांवें आनी म्हणटा तशें आतां वचपाक वयता. बस सुद्दां सुट्टली आतां. सो अशें तरेन आसा. गरमी आनी मेन म्हटल्यार न्ही पावसान मातशें बरें केलें बाजार करपाक दिलो म्हाका. कारण सकाळच्यान पावस चालू आसलो बट हांगा मागीर स्टॉप जालो. तर चला घरा वचून डायरेक्ट मेळटा मागीर तुमकां कारण गरमी भरपूर जाता. ओके. सो चला पावली हांव म्हणटा तशें आमच्या गांवांत पावलें. घरा कडेन पावोंक ना. आतां घरा कडेन व्हरलें. खंय गे सरस्वती. तर गायज मेन गांवांत पावल्या. आतां चलत वचूंक जाय आमचें तें मातशें. आं सकय हां. तर म्हणटा तशें आतां वचून जेवपाक जाय. पोटाक म्हणटा तशी भरपूर भूक लागले. सो आनी मेन म्हटल्यार ना म्हाका बस गावली म्हणून बरें जालें. मातशी जर हांव लेट करता न्हय जाल्यार बस चुकतली आसली. सो काम बरें जालें म्हजें सगळें म्हणटा तशें. सो फोन वाजता म्हाजो म्हणजे मम्मी बीन कॉल करता आसत म्हाका. सो चला घरा कडेन वचूनच मेळटा तुमकां. आतां हांगा मातशी वाड न्हय बुरशी आसा ताका लागून. तामो तर पावलें हांव घरा कडेन. आमचो तामो बसला पळयात. तामो चल या आतां. चल घरा कडेन या. हांगा कितें बसला मम्मी. आं अरे बाबा म्हज्या चल यो आतां. चल बिस्कीट घालता यो.
हांगसर बसोन आसता घराकडे घर सोडिना कसो. तर फायनली पावले आणि पावसान इतको आता काळोख केला. आता कितलोय पावस येता तो. मेन म्हटलं माझो बाजार झालो ते व्हडले कारण फुलां बीन हाडपाची असली देवा हार बीन. सो फाल्यां वचूंक पॉसिबल जावचें ना म्हणून आयज प्लॅनिंग केल्लो हांवें. पावसान पळय कितलो काळोख केलो तो. सो गायज चला जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. मातशें फ्रेश जाता रेस्ट करता आनी मागीर मेळटा सांजच्या टायमार. हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 10 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आयज कितले कडक अशें वत येयला पळयात. काल तर वत नासलें बट आयज बऱ्या तरेन वत येयला. हे पळयात पळोवंक शकता तुमी. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची 10 जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर काल तर व्हिडिओ हांवें कंटिन्यू करूंकूच ना. काल भरपूर अशें बिजी उरले आनी त्याच बरोबर कर्टन हूक बीन लावपाक येवपाक आसलो न्हय तोय बीन काल येवंक ना आयज येयला. म्हटल्यार सकाळी बेगिनाच येयल्लो तो 8:30 कितें तरी येयला. सो काम स्टार्ट जाल्लें आसा. ऑलरेडी 2 विंडोक म्हणटा तशें हूक बीन लायले. सो अशा तरेन आसा आनी आयज मातशी भरपूर गडबड आसतली. सो पळोवया कितले शूट करूंक गावता ते. ओके. आणि त्याच बरोबर आता हांव घरा वयता. च्या बीन घेतली. सकाळच्यान घरात आसा म्हटल्यार ते सकाळच्यान काम स्टार्ट जालां न्हय हूक बीन लावपाचें ताका लागून. सो आतांय बीन घरा वयतलें आनी प्लस म्हणटा तशें काल पळया काल कितलो पावस पडटालो आयज पावस ना तितलो. आयज बरे तरेन वत येयल्लें आसा. काल जर अशें वत येयल्लें जाल्यार बाजार करपाक सुद्दां खूब बरो आसलो बरोबर न्हय. बट त्याच पावसाक हांवें बाजार केलो काल. सो अशें आसा. तर चला घरा कडेन या आनी पळोवया कशें कितें सगळें जें कितें ड्रील करून घेवपाक जाय ते घेतलें हांव आनी मागीर सांजचें बीन मागीर नाल्यार फाल्यां बीन मागीर कर्टन बीन घालतलें आनी दवरतलें अशें आसा. सो फुडें जसो जसो टायम येता तशें तशें तुमकां अपडेट गावतलें. ओके. एक्चुली व्हडलो अपडेट हांवें तुमकां आजून दिवंक ना तो नेक्स्ट व्हिडिओन बीन तुमकां मेळटलो. ताकाच लागून खूब जाणां एक्सायटेड आसा. सो ती एक्सायटमेंट आनीक मातशी दवरा तुमी. फुडें मागीर सांगता तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन. ओके. तर चला मशिनाचो आवाज येयलो काम स्टार्ट आहा पळय. तर चला या घरा कडेन म्हणटात तशें आनी पळोवया. सो तुमकां न्हय मशिनाचो आवाज येतलो. ड्रील मशीन चालू आसा. हांगसर काम सद्या चालू आसा. सो घरान या. बरें वत येयला पळय कडक अशें वत येयला. सो हांगसर सद्या चालू आसा. येतात ऑलरेडी म्हणटात तशें हांगसर तर जालें हुगलान. हे पळयात 2 कडेन हूक लायले आनी हांगसर लायला. हे पळयात. सो बेगिना येयल्लो न्हय तो. सो अशे तरेन हूक लायले पायप बीन घालपाच्या. सो आतां चालू आसा ते भायर. हे पळयात. सो आयज न्हय सगळें किचन बीन सेटअप करूंक जाय प्रॉपर म्हणटात तशें. डिटेल्सान सगळ्या गोश्टी आपल्या जाग्यार दवरपाक जाय. सगळें अरेंज करपाक जाय ताका लागून. आनी आमी प्रॉपर आतां शिफ्टींग जावपाक फकत 2 दीस उरले ताका लागून मातशी गडबड. आयज तर खूब गडबड आसतली. सो हें सगळें अरेंज करपाक जाय आयच्या आयज म्हणटा तशें. बाकी बरे तरेन सगळें काम जाल्लें आसा अशें आसा. सो हें काम सकाळी बेगिना स्टार्ट जालें. सो रोखडें काबारूय जातलें अशें आसा. सो पळोवया आतां. हें बीन लावन घेतलें हांव. हे पळयात हें बीन काडून दवरलां हांगसर हांवें. तेच्या मागीर हें बीन आसा. हो मिरर आसा. सो मिरर जो तुमकां दाखयलो न्हय ताका हांव DIY करपाचें आसलें बट ताकाय बीन टायम ना. सो सद्या हांवें चिंतलें तोच मिरर तसोच लावपाचो आनी मागीर फुडें जशें आसत तशें चेंज करपाचें ऑर DIY करपाचो. कारण आतां ड्रील करपाक येयल्लोच आसा न्हय. जर करूंक ना जाल्यार मागीर परत आफोवचो पडटलो एका फकत एक मिरर लावपाक ताका लागून. ओके. सो पळोवया. आनी गरमी इतली जाता ना भयानक गरमी जाता. भयानक वत येयला पळय भायर एकदम. सो ह्या वताक गरमी जावपाक लागली. सो पळोवया. सो हांगसर म्हणटात तशें न्हय कर्टन हूक्स बीन लावप चालू जाल्ले. थोडे वर्षे तिणी लावनूय घेतलेले आनी त्याच बरोबर मागीर पायपां जॉयन करप बीन हांगसर चालू आसली.
सो पळोवंक शकता तुमी म्हाका कमेंट करून मुद्दाम सांगा कशे तरेन हांवें म्हजें घर सजयलां तें कशें दिसता कितें तें जशें जाता तशें हांवें ट्राय केलां घर सजोवपाची सिंपल एंड क्यूट म्हणटा तशें सो मुद्दाम तुमी कमेंट करून सांगात भायर न्हय आसलो तसो पावसान काळोख केला सामको आनी आमच्या हांगसर न्हय खूब बीन ल्हान जाले आतां फकत पायपांचें हें उरलां आनी तेच्या मागीर किचन आनी तेच्या मागीर बाथरूम जर पावसान इतलो काळोख केला जाणा हें पळयात वदळ वत असलें म्हटल्यार मिक्स आसा वतूय आसा आनी काळोखूय केला पावसान सो सगळ्यात सद्या म्हणटा तशें वेदर जें आसा तें मिक्स आसा आतां हें पळयात भायर परत आसलें तशें कडक अशें वत येयलें सो अशें आसा आनी पायपां उरल्या जी आतां कटींग बीन करूंक जाय ती कट करून घेतल्या उपरांत मागीर हें जातलें आनी हो पळयात हांगसर तो हूक लायला हांगसर आनी हांगसर सो बरें दिसता एक्चुली ते हूक क्वॉलिटी वायज सुद्दां बरें आसा स्ट्रॉंग म्हणटा तशें आतां पायपां घातल्या उपरांत कळटलें कशें कितें पळोवया तर चला एक मातशें वखदान मेळटा तुमकां कारण आतां पायपां बीन कट करतलें न्हय तेका लागून कशें कितें तें पळोवंक जाय ओके टायम न्हय 12 जाय येयली आनी आजुनूय आमचें काम म्हणटा तशें कंप्लीट जायना म्हटल्यार बारीक काम म्हटल्यार न्हय भरपूर असो टायम वयता स्पेशली हूक मागीर आनी कितें सो हूक बीन ल्हान सगळें जालें पायपाय बीन सगळी सेट करून घेतली आतां थंय म्हणटा तशें देवाऱ्या कडेन एक ग्लास घालून घेतलो आनी आतां चालू आहा किचनांतलें काम उतर पुतर सगळें सामान पडलेलें आसा म्हटल्यार परत आसलें तशें मॅस जाल्लें आसा सो हें पळय सगळे कडेन आसलें तशें सामान पडलेलें आसा म्हणटा तशें आनी तुमकां हें दाखयता हें पळय पायपां फिटींग करून घेतली अशे तरेन सो कशी आसा कमेंट करून सांगा कर्टन बीन मागीर लायतलें हांव त्याच बरोबर हांगा घालून घेतलें हें पळय हांगसरूय घातलें आनी त्याच बरोबर हांगसर एक ग्लास हांवें फिटींग करून घेतलो हो ग्लास एक फिटींग करून घेतला आवाज येतलो मातसो तुमकां तेच्या मागीर सद्या हे पळय सगळे कडेन हें पडलेलें पसारो सो तेच्या मागीर म्हणटा तशें हांगसर सद्या चालू आसा किचनान जे हांवें स्टँड ऑर्डर केल्लें न्हय तें फिटींग करप चालू आसा सो अशे तरेन चालू उरता काम सो बारीक म्हटल्यार न्हय काम कळच ना सकाळीं स्टार्ट केल्लें म्हाका अशें दिसलें की बेगिना जातलें म्हणून तरी बट बेगिना जावंक ना 12 जाली म्हटल्यार ऑलमोस्ट 12:30 तरी जातली आय थिंक सो हें सगळें जाता म्हणून सर बाकीचे लिस्ट बीन आसा ते म्हणटा तशें शॉपाचेर व्हरून दिला ते आतां केन्ना हाडून दिता तें पळोवया मागीर अशी खुबशीं कामां आसा कितें सांगू तुमकां सो हें बरें जालें एकाच दिसा म्हणटा तशें सगळें फिटींग बीन तर गायज जालें म्हजें सगळें म्हणटा तशें फायनली सगळें करून घेतलें थंय आनी तेच बरोबर क्लीन बीन केलें आनी पावसान न्हय आतां काळोख केल्लो हें पळयात भरपूर न्हय पावसान काळोख केला सो आतां हांव घरा कडेन वयता जेवपाचो टायम जालो ऑलरेडी म्हणटा तशें जेवपाचो टायम वदळ जालो बट काम बारीक काम न्हय कळच ना तें सो तेका लागून एक्चुली तो सकाळीं येवन सुद्दां लेट जालो जर तो सांजचो येयल्लो जाल्यार तो म्हणटालो आनीक लेट जातलो आसलो तर अशा तरेन आसा फायनली सगळें बारीक जे काम असलें तें कंप्लीट करून घेतलें आनी बारीक काम तुका कळना न्हय म्हटल्यार ते हे बीन आहलें कितें म्हणटा तेजें घड्याळ बीन लावपाक म्हाका तें ड्रील करून घेवपाचें आसलें हे गोश्टी न्हय बारीक कळना सो फायनली सगळें जाल्लें आसा आतां जेवतलें बीन आनी परत आसलें तशी मागीर फुडली तयारी फुडली अपडेट ओके सो चला घरान वचून मेळटा तुमकां जस्ट नाव म्हणटा तशें आमी जेवली बी आनी तेच बरोबर आतां मातशें हांव फ्री जाल्लें आसा आतां परत आसलें तशें काम कंटिन्यू करतलें आनी तेच बरोबर म्हणटात तशें तुमी पयलेच आसतलें ह्या विडियोन शॉपिंग म्हापसा कशी केली थोडी फारशी हांवें तुमचे बरोबर शेअर केली आनी प्लस म्हणटा तशें घरांतलें आयज काम थोडेशें हे कंप्लीट जाल्लें आसा ओवरऑल कंप्लीट जावना काम तुका घराचें म्हटलें तेन्ना काबार जायना काम भरपूर वाडत वयता आनी बारीक काम म्हटलें तें कांय लक्ष दिना आनी म्हटल्यार तेका चड टायम वयता अशें आसा आनी आतां टायम जाला 2:30 जाल्ली आसा सो जेवलें आतां बसतलें मातसो रेस्ट करतलें आनी परत आसलें तशें कामाक लागतलें आनी नेक्स्ट विडियोन तुमकां अपडेट दिता मागीर घराचें मेन आसा तें तुमकां
नेक्स्ट व्हिडिओन कळटले. ह्या व्हिडिओन अशें सांगना. खूब जाणां एक्सायटेड आसा, हांवूय एक्सायटेड आसा तुमचे बरोबर शेअर करूं. एक्साइटमेंट लेवल आली तशीच दवरा, म्हणजे फुडल्या व्हिडिओन तुमकां कळटलें कितें एक्झॅक्ट आहा तें. ओके. आणि त्या रिलेटेड भरपूरशी कामां आसा ती म्हाका करपाक जाय. ती मे बी तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन पळोवंक गावतली. सो चला तर गायज, हायचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप तुमकां हायचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय बाय.